मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 1 ओळ 16 उपरांत 18 ते 21 आनी 24. जाकोब बापूय जुजेचो हो मारयेचो पोती. हिणे क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक जल्म दिलो. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गमून आयले. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचे नांव उबोवंक ताका खुशी नासली, देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.